सुरवातीचे गायन आमी गावुया. नवें गीत रचून गायात. A21 पान 10, A21 पेज 10. नवें गीत रचून गायात. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आयची मिसाची इंतेसांवां एपोस्टोलेट ऑफ प्रेयर ह्या ग्रुपाच्या वांगड्यांक बरी भलायकी आमी मागता. जोसफिना फेर्नांडीस आमच्या गांवांत SSVP हातून जायतो तिणें वावर केला. तिका सुपून गेल्यार आयज 1 म्हयनो भरता. मिल्टन फेर्नांडीस हाका बरी भलायकी आमी मागता. त्याच बरोबर आयज वाडदीस समारंभता कारिना पेस आनी फेलिसिया व्हीगस तांचे पासत आमी मागुया. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां उगडास करता. आपणाक बापान धाडला सांडलोल्यांक परतून आपल्या बापाशी व्हरून. आनी हेंच की जेजून आपल्या जिवितान केलें. कोण जीं देवा कडसून पयस आसलेलीं, जांकां आमी पातकी म्हणटा, तांकां आपल्या मोगा वरवीं ताणें विंगयली आनी बापाच्या घरान परतून हाडलीं. आनी हेंच करूंक जेजू आयज आमकां जण एकल्याक उलो करता. पूण जायते फावटी घडयेक असल्या मनशांक आमचो मोगाचो हात दिवन वयर काडचे सुवातेर जायते फावटी घडयेक आमी तांकां पयस दवरल्यात. तांची पातकां घडयेक तांच्या तोंडार मारून घडयेक तांकां आमी थंयच दवरल्यात. आमी पयले सुवातेर पातकी आमकांय जायत्यो असोगत्यो आसात हें वळखून घेवंक आमी चुकल्यात. असल्या आनी दुसऱ्या पातकाचे हे वेळार आमी बोगसणे मागून घेवया. आनी पातकाची दूख धरून सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया.
भोव कोनवळ्या बापा, तुज्या पुताच्या काळजाच्या सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या ओतरेकांनी आमची काळजां पेटय. अशें आमची काळजां जेजूच्या काळजा सारकी जावं आनी ताचे सासणीक सोडवणेंत आमकां वांटो मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सारा 127 वर्सां जियेली. कानान देसांत किर्यात आर्बा हो हेब्रोन गांवांत ती मेली आनी अब्राहम तिचें दूख करून रडलो. मोड्या सोशिल्लो उठून अब्राहम हितीतांच्या पुतां कडेन उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव एक पुरको मनीस आनी तुमचें मोदें हांवें तिकान केलां. म्हजे मेल्ले बायलेक व्हरून पुरूंक तुमचें मोदें एक पुरपाची सुवात म्हाका दियात. ह्या उपरांत कानानच्या देसांत माकपेलाच्या शेतांत मामरे फुडें ताणें आपले बायलेक समाधींत निकिपिली. आतां अब्राहम वर्सांनी चेपोन चड म्हातारो जाल्लो आनी सगले वाटेन देवान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. आपल्या घरांत सर्वा मदल्या जाणट्या सेवकांक आपल्या सगल्या आस्ते मालाच्या कारबाऱ्यांक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हज्या जांगळा पोंदाक दवर. आतां हांव रावतां त्या कानाकार लोकांच्या धुवा मदली म्हज्या पुताक बायल विंचून काडचो न्हय म्हूण सर्वेस्पराच्यान, सोर्गीच्या देवाच्यान आनी प्रितुमेच्या देवाच्यान तुवें सोपूत घेतलो म्हाका जाय. पोत्तेंच जाल्यार म्हज्या देसांत आनी म्हज्याच घोराण्याशी वच आनी म्हज्या पुता इसाकाक एक बायल विंचून काड. सेवकान जबाब दिलो, घोडये ती बायल ह्या गांवांत म्हज्या बरोबर येवंक कबूल ना जायत. तशें जाल्यार ज्या देसांतान तूं आयलात त्या देसांत तुज्या पुताक हांवें पोत्तून व्हरचो. अब्राहमान म्हणलें, पळय, म्हज्या पुताक थंय केन्नाच व्हरूं नाका. सोरेस्परान, सोर्गीच्या देवान आनी प्रितुमेच्या देवान म्हज्या बापायच्या देसांतलो आनी कुटुंबांतलो म्हाका भायर काडलो आनी हो देस म्हजे संस्थीक दितलो म्हूण ताणें सोपूत घेतलो. आतां थंयसरली म्हज्या पुताक एक बायल तुवें विंचून काडूंक तो तुजे मुखार आपल्या दुताक धाडटलो आनी ती बायल तुजे बरोबर येवंक कबूल ना जाल्यार म्हज्या सोपुतांतलो तुका सुट्टलोय. कितेंय जावं म्हज्या पुताक मात थंय परतो व्हरूं नाका. इजाक नेगेबांत जियेतालो. एकदां तो लहाय रोयचे बांय आसा त्या अरोण्यांत आयलो. सांजेच्या वेळार शेतांत भोंवडी मारतालो तेन्ना ताणें आपली नदर उबारली आनी उंटां येतात तीं देखलीं. रेबेकान दोळे उबारून इजाकाक पळयलो. आपल्या उंटावेली तिणें उडकी मारली आनी सेवकाक विचारलें, शेतांतल्यान आमकां मेळूंक येता तो कोण? सेवकान जबाब दिलो, तो म्हजो दोनी. तेन्ना तिणें रुमालान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान इजाकाक सगली खबर सांगली आनी इजाकान रेबेकाक आपल्या तोंबूंत व्हेली आनी तिका आपली बायल करून घेतली आनी ताणें तिचो मोग केलो. आनी हे भाशेन आपले आवयच्या मोन्नान ताका दूख भोगलोलें ताचे सुवातेर ताका बुजवण मेळ्ळी. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो मायेमोग मीठमेर नासलोलो. सर्वेस्पराच्या बलिश्ट कर्तृत्वांचें कोण वर्णन करीत? कोण ताची फावोक तशी किर्ती गाजोयत? जबाब,
सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें करतात तीं सगलीं भागी. तुजे पोरजेचो तूं मोग करतात सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. सबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. म्हजेशी ये म्हाका आदार दी, तुवें विचून काडलोल्यांचें सूख म्हाका भोगूं दी. तुजे पोरजेच्या संतोशान म्हाकाय संतोश भरीत कर. तुज्या दायजा वडविकेंत म्हाकाय वांटो दी. सबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. कश्टतल्यानो तुमी, बार वायटोल्यानो तुमी म्हजेशी येतात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आनी थंयचो चलत वेताना जेजू मांडवेर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वयसाची गरज. वचात आनी ह्या उतराचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबावा विण सुगुण्याक न्हय पूण ओगुण्याक आपूंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, कांय वर्सां फाटीं हांव एके फिरगोचेन ब्रादर कसो आसलो आनी कोरेस्माचे दीस आसले आनी जेजूचे पुनर्जीवनपणाचे परबेक तयारी सुरू जाल्ली. आनी असल्या वेळार आमी जाणां निमाण्या ब्रेस्ताराक आमी पांय धुयतात शिसांचे. आनी हो प्रश्न आयलो, कोणाचे पांय धुवपाचे? तेन्ना पादिकार आनी हांव बसून आसलो तेन्ना पादिकारान एक नांव सुचयलें. आतां हें नांव सुचयलें तो एक तरणाटो. आनी आमी आमचे चालते भाशेन असल्या भुरग्यांक आमी म्हणटले तो एक लोफोर वो तवनाशी वो एक वायट स्वभावाचो हो भुरगो, एक गुंडा कसो तो भुरगो त्या गांवांत वागतालो. सगळे वीस घोडेक वायट हो भुरगो ह्या गांवांत करतालो. आनी असल्या मनशाचें नांव ह्या पादिकारान सुचयलें आनी म्हणलें ह्या मनशाक, ह्या भुरग्याक तरणाट्याक एक संदी कशी दिवंक आमी ताचे पांय धुवया. आमी ताच्या घरा गेले ताका आपोवंक, पूण तो घरा नासलो.
पूण परतून फिरगोशेंत येता आसतना आमकां तो एका सांकवाचेर आपल्या इश्टां सांगाता तो आमकां मेळ्ळो आनी ताका कुशीक व्हरून आमी ताका सांगलें आमी ह्या मोंडी थर्सडेक तुजे पांय धुवंक सोदता आनी ताचो पयलो प्रश्न आसलो फादर हांव येयना लोक कितें म्हणटलो तूं जाण हांव कसलो मनीस तो पूण मागीर उपरांत जायते ह्या भुरग्याक पादिकारांक सांगले उपरांत तो भुरगो येवंक तयार जालो मोंडी थर्सडे जालो आमचे मीस जालें आनी सगळीं घरा गेलीं आनी फिरकोचेन ही एडोरेशनां चालू आसली आनी जेन्ना आमी आमचे वयर पाद्री रावतात थंय आसले तेन्ना हो भुरगो पादिकाराक मेळूंक आयलो आनी पादिकार ताका घेवन रुमान गेले उपरांत तो ताचे लागीं उलोवंक लागलो आनी उलयता आसतना हो भुरगो जायतो रडलो ताका घोडेक आपल्या जिविताची घोडेक वीट कशी आयली आनी उपरांत सगळें जालें हो भुरगो घरा गेलो केन्ना केन्नाय हो भुरगो आयताराचो मिसाक येवंक लागलो सुमार 1.5 वर्सांनी तो भायर गेलो आनी आयज हो भुरगो एक बरें जिवीत घोडेक जियेता सगळे 20 घोडेक ताचे वचोंक ना पूण एक सादारण जिवीत तो जियेता पितीच्या भयणी भावनो आयज आमकां असल्याच घोडेक एका पातक्याची खबर मेळटा जेजू मातेवाक जो एक दोंड वसूलदार आसलो जो जुदेवांक एक घोडेक कांटाळो कसो एक व्हडलांतो व्हडलो पातकी कसो आसलो ताका जेजू आयज आपलो शीस जावंक आमंत्रण दिता आनी हे मोगान केल्लेले आपोवणे मातयो मोगान फारीक करता ह्या दोन वसूलदारांक जुदेव पातकी कशें सोसमताले कित्याक काय पयले सुवातेर आमी मतीन धरूंक गरज की हे दोन वसूलदार रोमकारांक वावुरताले आमकां घोडेक खबर आसतली जे भाशेन पोर्तुगेज आमचे राज चलयताले तेच भाशेन हे रोमकार जुदेवाचेर राज चलयताले आनी ह्याच खातीर सगळे जुदेव हे रोमकारांक धांवडाक सोदताले आनी असले दोन वसूलदार रोमकारांक वावुरतात म्हूण तांचेर ते झोळटाले दुसरे सुवातेर हे दोन वसूलदार धोंड म्हणल्यार टॅक्स कलेक्ट करताले आनी जायते फावटी हे डाबल घोडे वो ताचेवन चड पयशे लोकां कडल्यान घेताले आनी अशें म्हणटाले की तांचे लागीं खंय इतले पयशे आसलेले की कडेक तांच्या घरांत धरूंक तांकां सुवात नासली इतले ते लोकांक त्रास करताले तांचे लागीं पयशे ते मागून घेताले आनी तिसरे सुवातेर जुदेव सोसमताले की हे दोन वसूलदार जे आसात ते देवाचो जागो घेतात म्हणल्यार जुदेव जाणा आसले की फकत आमी देवाक पयशे फारीक करूंक जाय आनी कोणाकूच आमचेर अधिकार ना कोणाच्यानूच आमचेर राज चलोवंक जायना पूण हे रोमी अधिकारी आनी हे दोन वसूलदार आमचेर राज चलयताले आनी हे की तांकां बरें दिसून आसलें आनी ह्याच खातीर हे व्हडले पातकी म्हूण हे दोन वसूलदार म्हूण ते सोसमताले आनी असल्या मनशाक जेजू आयज आमंत्रण दिता असल्या मनशाचें जिवीत बदलूंक आपल्याचो शीस करूंक जेजू ताका सांगता आनी आमी जाणाव मातयो हे आपलें वायट जिवीत सोडटा जेजूचो पाटलाव करता आनी जेजूची बरी खबर बरोवन दवरता आनी हेंच मातेवाचें शुभ वर्तमान आयज आमी आयकलां तर भाव भयणीनो आयच्या दिसाक आमकां आमी कितें संदेश घेवया काय पयली सुवातेर एकलो बरोवपी म्हणटालो द चर्च इज नॉट अ म्युजियम फॉर सेंट्स बट अ हॉस्पिटल फॉर सिनर्स म्हणल्यार पवित्र सभा म्हणल्यार एक फकत बऱ्या मनशाची सुवात न्हय जंय बरीं मनशां येतात मागणें करतात परतून वेतात पूण आमची फिरगोस जावंक जाय एक हॉस्पिटल हे असल्या मनशांक पातक्यांक जी कोण चुकल्यांक जी कोण वायट वाटेर वेतात तांकां एक ही नवसोडणेची सुवात जावंक जाय आनी जुदेव जेजूक आयज सांगतात दोन वसूलदार आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें म्हणल्यार ते सोसमताले की धर्म म्हणल्यार फकत बऱ्या मनशांक वायट जी आसा तांकां आमच्या धर्मान खंय जागो ना जायते फावटी घोडेक आमकांय ही ताळणी येत फकत बऱ्या मनशाक घेवंक काम करूंक
कसलोय वावर आसा थंय फकत बरी मनशां येतली जी कोण जिवितांत चुकल्यात साडल्यात तांकां ही फिरगोज न्हू. तर भाव भयणीनो, हाचेर आमी नियाळ करुया. जेजू ह्या वायटोव्यांक पळोवंक आयलो. दुसरे सुवातेर पाप साहेब फ्रांसीस आमकां उगडास करतलो. I prefer a church which is bruised, which is dirty, which is on the street. म्हणल्यार पाप साहेब आमकां सांगता, म्हाका एक सुरक्षीत पवित्र सभा नाका. म्हाका एक पवित्र सभा जाय जी ल्हानांतल्या ल्हानाक जी सेवा करता, जी वाटेर आसल्या थंय आसा, जी कोण सांडल्यात तांचे सांगाता आसा. एक मेळी जालोली पवित्र सभा म्हाका जाय. आनी हेंच की जेजून केलें. आमकां पवित्र पुस्तकांत जेजू बऱ्या मनशांगेर वचून तांगेर जेवणाक बसलो असलें आमकां मेळचें ना. पूण जी कोण समाजाचे देगेक आसात, जी कोण पातकी आसात, जी कोण सांडलेले आसात, तांचे थंय जेजू गेलो, तांगेर जेवणाक बसलो, तांचें जिवीत ताणें न्हवसोल्लें. आनी तिसरे सुवातेर जायतीं असलीं मनशां भाव भयणीनो आमच्या शेजाऱ्याक आसतलीं, आमचे फिरगोजेंत आसतलीं. ती घोडेक आयज ह्या वायटांत आसात, तांच्या पातकाक लागून न्हय, पूण घोडेक आमच्या वागणुकेक लागून. आमचे कडल्यान घोडेक ती एक बरें उतर सोदताली वो आपल्या जिवितांतली भायर सरूंक घोडेक एक उत्तेजन सोदताली. पूण तांकां उखलचे सुवातेर घोडेक जायते फावटी तांकां वायट उतरांनी पाचारून घोडेक आमी तांकां थंयच दवरल्या. आनी थोड्याच वेळान आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. जेजू ओगुण्याक बापाशी परतून आपोवंक आयलो. तर आमी आमच्या जिवितान आमच्याच पातकाचेर आमी नदर मारूंक दुसरीं जीं कोण वायट आसात तांकांय बापाशी हाडूंक आमी प्रयत्न करुया. भेटून एक आमी गायन गावुया. वेदीचे उंड्या सवे C40 पान 40 C43 पेज 46. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवं. भोव दयाळ बापा, उतरां व्हडत्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय.
ताच्या संपूर्ण बलिदानांत ताका एकवटोन आमी ताका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयोशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनूज सोबदा वरवीं तुवें सगळें रुचलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनः जिवणपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस भोगता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच जाळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदकार दिवन भारताचो कूट परगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरता, तुजें पुनर्जन्मपण आमी परगटा, तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची काळ तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवास जावं आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जोनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, बागयोन जुसे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वोंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्या आसवडची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुताक तुवें म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी दिनवासुया. तो आमची काकलूत करता, आमची सवें दया दाखयता, आमची पातकां बक्षिता
आनी आमकां पेकोवणी दिता. सर पदवीदारा आनी काकलुसारा देवा, तुजे आखे रोसणेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडी खाल कश्टांतल्यान पासत तुका आमी प्रार्थन उबारता. ती गणवळायेन आयकून घे. ह्याची सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतरा काल येवन हे पिडेक लागून दोगतोल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशी येता. हे पिडीचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोडून काडलां तें मनशा कुळार गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बाबा, तुज्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. तुजे अप्रिमीत काकलुतीन ह्या संवसारांत जेजू सारकें आमच्या काळजांत गुंजय आनी सरकार ताचे मोहिमेची भागीदारां आमकां कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन गावुया. साक्रामेंतान रावलोल्या आर 301 पान 109 आनी 3 आर 31 पेज 193. Sacramental मोगाळ भयणी भावानो, मिसाचे भेटेंत आमच्या भावार्थाची नदर खोलायल्या उपरांत ह्याच भावार्थाचे दोळे संस्कारान हाजीर जालेल्या जेजूचेर आमी लावया.
जेजू बापाचे कुशेक पाळो दिवन ह्या संवसारांत आयलो आनी आमकां बापाचो मोग उगडापो करून मोगाची आज्ञा दिवन मोगान आनी एकवटान जिवंक शिकयलें आनी फॉर्मायलें. पातकाक कांटाळटलो पूण पातक्याक विगयतलो जेजू आमचे मुखार आसा. पातकाची आनी दुस्मानकायेची दुर्गा मोडून मोगाचे आनी इश्टागतीचे पूल बांदतलो जेजू आमकां भेटूंक आयला. सगळे काल्तिकायेन मान बागावन ताका आमी नमस्कार करुया. म्हयन्याच्या दर एका पयल्या शुक्राराक पाप साहेब एक किरीत संकल्प ओयतेसांव पासत आमकां मागूंक लायता. ह्या जुलयाच्या म्हयन्यांत पाप साहेब समाजीक इश्टागतीचेर सोशल फ्रेंडशीप हाचेर आमचें लक्ष ओडून हाडटा. ह्या म्हयन्याक पाप साहेबाचे संकल्प We pray that in social, economic and political situations of conflict, we may be courageous and passionate architects of dialogue and friendship. समाजीक, आर्थीक आनी राजनितीक मळार उप्रासलेल्या संकटाक फुडो करून संवादाचे आनी इश्टागतीचे नातें जोडूंक पाप साहेब एक किरीत उलो आमकां मारता. आयच्या काळार हे कोविड महामारींत व्हायरस, सोशल डिस्टन्सींग, मास्क, सॅनिटायझर असलीं उतरां आमकां परतून परतून आयकूंक मेळटात. दुसऱ्यांत आसलोलो व्हायरस आमकां लागत म्हूण आमी एकामेकांतावन पयस रावता, एकामेकाक हात लायना, दुसऱ्याच्या दारांत आमी वचना, दुसऱ्याच्या हातांतल्यो वस्तू आमी घेना आनी आदी. ह्यो सगळ्यो वस्तू हे दुयेंस पयस करूंक खूब गरजेच्यो. पूण ह्या वेळार एके दुसरे वस्तूचेर आमी नियाळ केल्यार बरो. दुयेंसाक भिवन आमी कोरोना व्हायरस पयस करता तशी आयज घडयेक दुसरो मनीस म्हाका एक व्हायरस जाला आनी वेगवेगळ्या कारणाक लागून एक मनीस दुसऱ्या मनशां पयस वचत आसा. असलें सोशल डिस्टन्सींग घडयेक आमच्या घरांत, शेजाऱ्याक, राजकीय मळार आमी पळयता. एका व्हायरसाक नाटक करूंक भोंवता ते भाशेन एका दुसऱ्या मनशाक आपल्या जिवितांतलो नपयत करूंक आयज घडयेक मनीस सोदता. समाजांत घडटल्या असल्या वायटाचेर नदर मारूंक पाप साहेब ह्या म्हयन्यांत आमकां उलो मारता. दुसऱ्यांताय संवादा वरवीं इश्टागत जोडूंक पाप साहेब आमची मनां उसवाडायता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी दोंड वसूलदार म्हादेवाची खबर आयकल्या. सगळो लोक ह्या दोंड वसूलदाराक पयस दवरतालो, तांकां घडयेक वायट नांवांनी पासारतालो, ताची वायट कर्तुबां ताच्या तोंडार मारताले. ताची इश्टागत जोडप म्हणल्यार एक व्हड पाप कशें ते सोसमताले. येतो वेतो लोक घडयेक ह्या माथेवाक वायट नांवांनी पाचारतालो
वायट उतरां गुडयेक ताका उलयतालो. असल्या वातावरणांत जेजू मातेवा लागीं एक संवाद सुरू करता. ताचेर आपली मोगाची दिश्ट घालता. ताका आपलो खाशेलो इश्ट जावंक आमंत्रण दिता. मोगान दिल्ल्या आपोवण्याक मातेव परो घालिना. मोगान फारीक करता. आपलें जिवीत न्हवसुरता. स्वताच्या आनी नितीच्या रस्त्यार आपली पावलां मारता. दुसऱ्याक आपणायतलो जेजूचो स्वभाव पळोवन जायत्या पातकी मनशांनी आपलें जिवीत बदल्लें. स्वर्ग ताणें जिखून घेतलो. जेजू सारकी दुसऱ्याक आपणायतली मनशां जावंक पाप साहेब फ्रांसीस आयज आमकां उलो मारता. देव कशी न्हय पूण मनशां कशीं देवान आमकां रचल्यान. आमचो देव सोपूर्णायेन भरलेलो देव, पूण देवान आमकां मनशां कशीं रचल्यान. आनी ह्याच खातीर जरूय आमच्या जिविताचो एक भाग सोपूर्ण जाल्यार दुसरो भाग अपूर्ण. गुणा बरोबर आमकां अवगुणूय आसात. बऱ्या बरोबर असोगतायो आमकां जण एकल्याक आसात. ह्या वेळार आमच्याच जिविताचेर आमी नदर मारया. खंयच्या लोकांक हांव म्हज्या जिवितांतलो पयस दवरूंक वावुरतां काय? जायतो लोक घोडेक आसा जो एक बरें जिवीत घोडेक जियेना, जो पातकांत आसा. असल्या मनशाताय म्हजी वागणूक कितें जाल्या काय? ह्या वेळार कांय आमची मागणी जेजू फुडें आमी घालुया. आमी सगळीं अचूक
सगल्यांक आमकां ल्हान व्हड चुकी आसाच. दुसरीं खाला पडटात तेन्ना तांचेर फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण तांकां हात दिवन वयर काडूंक उदार मोन आमकां मागुया. आमी सगळीं उसकोत. सगल्यांक आमकां ल्हान व्हड चुकी आसाच. दुसरीं चुकता तेन्ना हांव बरो तो वायट, हांव सोपूर्ण तो अपूर्ण, असलीं चिंतना आमच्या मनांतली पयसावूंक समजिकायेचें मोन आमकां मागुया. आमी सगळीं उसकोत. सगल्यांक आमकां ल्हान व्हड चुकी आसाच. पडलोल्याचें नांव इबाडूंक न्हय, तांकां वायट नदरेन पळोवंक न्हय, पूण परतेंच जाल्यार तांचें नांव आनी मान राखूंक प्रयत्न करूंक आमकां बापाचो उजवाड मागुया. आमी सगळीं उसकोत. सगल्यांक आमकां ल्हान व्हड चुकी आसाच. चुकलोल्या सवें अपुरबाय, सोंसणिकाय आनी दोळाय दाखोवंक बापाचें बोळ आमकां मागुया. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी गावन गावया संस्काराक इतल्या व्हडल्या. आर 35 पान 194 आर 35 पेज 194. संस्काराक इतल्या व्हडल्या सस्नावी रोमान देवा, एका अजापाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोनाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोवन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना.
शेवटाचे गायन आमी गावुया. जेजू काळीज तुजें आर 14 पान 182 आर 14 पेज 182.